नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया खबरो विस्तारान. अस्तंत बंगालात 2024 वर्साच्या ऑगस्ट म्हयन्यांत आर्जीकर इस्पितळांत एका बायल दोतोरीचेर बलात्कार करून तिका मारून उडोवपी मुखेल आरोपी संजय रॉय हाका आयज कोलकाताच्या सियाल्डा न्यायालयान आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. ह्या प्रकरणात 18 जानेवारीक संजय रॉय हाचो आरोप न्यायालयांत सिद्ध जाल्लो. मजगती पिडीतेच्या घरच्यान न्यायालयान 10 लाख रुपया भरपाई दिवपाचो आदेश दिला. सीबीआयन संजय रॉय खातीर फाशीची ख्यास्त दिवची अशी मागणी न्यायालयात केल्ली. तशेंच पिडीतेचो बापूय हाणें लेगीत पत्रकारांकडेन उलयतना संजय रॉय हाका न्यायालयान सामकी खर ख्यास्त करपाची मागणी केल्ली. आज संजय का जो बात है वो सुनेंगे. संजय क्या बोलना चाहते हैं, इतना दिन से वो हम कुछ बोलेंगे करके आ रहा है. आज फिर उसको मौका दिया गया उसको बोलने के लिए. शनिवार भी उस कोशिश किया था बोलने का, उन्होंने बोला सोमवार में आइए, आपका जितना बात है सब सुनेंगे. वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे हमको मालूम नहीं, और आज बोलने से क्या फायदा होगा उसका भी मालूम नहीं. 104 क्वेश्चन उसको किया था पहले दिन, जिसको उस पुस्तक किया था इसके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला. जो जज की जो क्वेश्चन किया था उसको आपने जो आंसर दिया है वो ठीक आंसर उन्होंने नहीं दिया. संजय क्रिमिनल है और भी इसका साथ जुड़ा हुआ है. लगता है को पहले से ही तो जो पहले जुड़ा हुआ है उसको आड़ाल करने का कोशिश कर रहा है प्रशासन, और वही चल रहा है. आज देगा. शनिवार में उन्होंने कुछ इंगित दिया है और बोला है एक प्लेटफॉर्म, हम लोग को लगता है एक प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा. दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आप, काँग्रेस तशेंच भाजपा हांच्या मजगती आरोप प्रत्यारोपाचो पावंडो सुरू जाला. आयज भाजपाच्या मुख्यालयांत आदले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी पत्रकार परिशद आफोवन आप तशेंच काँग्रेसीचेर देशविरोधी घटकांक समर्थन दिवपाचो आरोप केलो. ह्या वेळार उलयतना राहुल गांधी आनी सोनिया गांधी हांचो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ह्या भारत विरोधी संघटनेबरोबर आशिल्ल्या संबंधाचो संदर्भ घेवन देशविरोधी संघटनाकडल्यान कोण पयशे घेता हाचें स्पश्टीकरण लोकांक दिवचें पडटलें अशें अनुराग सिंग ठाकूर हांणी शिटकावणी दीत सांगलें. हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं. नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? आयज कळंगूट पंचायतींत वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण जाले. ह्या प्रकल्पांचो मुळावो ध्येय सामुदायिक मुळावी बांदावळ सुदारप तशेंच पर्यावरणाक अनुकूल अशा उदरगतीक उर्बा दिवप अशें जावन आसा. आयज उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पांत मटेरियल रिकवरी सुविधा, नव्यान उबारिल्लो कम्युनिटी हॉल, 8 कचरो एकठांय करपी वाहनां आनी नूतनीकरण केल्ले तोमास क्रोयेंका आस्पावीत आसा. कार्यावळीत केंद्रीय नवकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, सरपंच जोजफ सिक्वेरा, पंचवांगडी आनी हेर अधिकारी वांटेकार जाल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पंचायतींत सामुदायिक उदरगत आनी पर्यावरणाक अनुकूल अशा प्रकल्पांक उर्बा दिल्ले खातीर तांची तोखणाय केली. आमची जबाबदारी म्हणजे घरा फुटल्यान एक आसतलें तें सुद्दां हांव साफ करतलो. म्हणजे आजूबाजू जर म्हणजे हें आसा तें तितलोय तुका साफ करपाची जबाबदारी आमी नागरीक म्हणून घेतली, ते कर्तव्य हांवें घेतली जाल्यार योग्य तरेचें गोंय जें नांवा प्रमाणे एक बरें सुंदर गोंय जातलें. आनी म्हणून हेजी सुद्दां भान म्हणजे पंचायतीचे सरकाराचे जें करता हांव कितें करूं शकता. घरा फुडल्यान जर खंय तरी आजूबाजू रस्त्याक जर इल्लो खड्डो पडलो कारण इतलेशे फाल्यां तातूंत जर घातले जाल्यार तेजी सुट्रेचे एक्सिडेंट जाता, सायकलीवाल्याचो एक्सिडेंट जाता, त्या कारणान पिडब्ल्यूडी करतली. म्हाका काय लागना, ते सादे सादी काम हांव करूं शकता. हे सहकार्य जर नागरिकां कडल्यान मेळत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. आमी शेवटी पंचायत आमदार किंवा खासदार किंवा सरकार सगळ्यो गोश्टी कडेन पावूंक शकता. तातूंत हो जर अशा पद्दतीन काही गोश्टी पंचायतीचे फाटल्यान लागून करून घेवचे पडटा, आमदाराच्या फाटल्यान लागचे पडटा, सरकाराच्या फाटल्यान लागचे पडटा. ते लागपाचें काम सुद्दां एक
सोशल सर्व्हिसेस अशें आमी मानतात आनी म्हणून आमी ह्या विकासाक आमचो हातभार लावया. आयज उत्तर गोंय पुलिसांनी एक म्हत्वाची कामगिरी करतना हॉटेल संचालक म्हण ओळख दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांनी लुटपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. पर्यटकांक बुकींग प्लॅटफॉर्माचेर फटीची म्हायती दिवन तांकां अस्तित्वात नाशिल्ली मालमत्ता भाड्याक दिवप आनी तांचे कडल्यान पयशे फारीक करून घेवप अशा प्रकारांत ही टोळी काम करताली. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशे तरेन ह्या टोळयेन सुमार 500 लोकांक गणयल्या. पुलिसांच्या कारवायेत हैदराबादाचे 3 जाल्यार जयपूरच्यान 1 आरोपीक अटक जाल्या. पुलिसांच्या चौकशेंत ह्या आरोपींनी आपल्या गुन्यांवाची कबुली दितना ते कशे रितीन हे कांड चालीक लायताले हाची म्हायती दिली. ह्या प्रकरणात सौरभ सय्यद अली मुख्तार, मोहम्मद फिरोज आणि मोहम्मद अझरुद्दीन सैफ हे आरोपी जावन आसात. गोयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पुलिसांच्या कार्यावळीविशीं म्हायती दिली. बेसिकली दीज पीपल हैव हैड अ हिस्ट्री इन गोवा. ऐसे नहीं है कि हैदराबाद में बैठ के इन्होंने ये सब प्लान बनाया. यहाँ पे इन लोगों के ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 10 years they have been visiting Goa, doing small kinds of businesses in Goa. One of the person who we've arrested used to run a his father runs a photo studio in Kalangut. It's presently still going on. One of the accused we've arrested, he actually has a property, hotel property on lease. He is managing that property also. So ये लोग गोवा को समझते थे, गोवा में जो टूरिस्ट आता है उसकी साइकी को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरीके के प्रॉपर्टीज, किस तरीके के रेट्स पे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. तो इन्होंने अपनी ये जो पूरी नॉलेज है इसको यूज़ किया और एक तरीके से इनको एक लूप होल भी दिख गया कि किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं करके इन्होंने ये किया, पूरा स्कैम किया और इसको अंजाम दिया. और क्योंकि जो अमाउंट था, गौर फरमाने वाली बात ये है कि बिकॉज द अमाउंट विच दे आर टेकिंग फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट पर कस्टमर, they were able to flow under the radar for such a long time. But because the number of complaints which were increased to now, we have discovered there are large number of people they have cheated and the amount runs into we believe over crore. उत्तराखंड राज्याच्या मंत्रिमंडळान आयज समान नागरी कायद्याक मंजुरी दिल्या. ह्या मंजुरेक लागून आता हो कायदो चलणुकेत येवपाची वाट मेकळी जाल्या. उत्तराखंड सरकारचो हो निर्णय भारतातल्या हेर राज्यां खातीर प्रेरणा दिवपी आसा अशें मत उत्तराखंडचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना उक्तायलें. हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया. एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे. आयज डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतले. मुखेल न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स कॅपिटॉल रोटांडा वॉशिंग्टन हांगसर आयोजित कार्यावळीत तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितले. राष्ट्राध्यक्ष पद घेतल्या उपरांत डोनाल्ड ट्रम्प संवसारीक मळार बदल घडोवपी कांय निर्णय घेवपाची अपेक्षा आसा. भारतावतीन ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर देशाचे प्रतिनिधित्व करतले. तशेंच ह्या सुवाळ्यांत JD व्हान्स उपराष्ट्रपती म्हण सोपूत घेतले. आनी खेळांत नवी दिल्लीत आयोजित पहिल्याच खो खो संवसारीक करंडक सर्तींत भारतान वस्तादपण मेळयलां. भारताच्या बायलांच्या तशेंच दादल्यांच्या पंगडान काल जाल्ल्या खेळांत नेपाळच्या पंगडाचेर घसघशीत जैत जोडले. बायलांच्या खेळांत भारतीय पंगडान 78 आड 40 जाल्यार दादल्यांच्या खेळांत भारतान 54 आड 36 अशे गुण मेळोवन वस्तादपण आपल्या नांवार केले. भारतीय पंगडांनी सुरवातीच्यानूच खेळांत वर्चस्व गाजोवन आपले साहजीक आक्रमक खेळा शैलीत हे जैत जोडप सहज शक्य जाले. दूरदर्शनाकडे उलयतना बायलांच्या पंगडाचे प्रशिक्षक सुमित भाटिया हांणी गर्व उक्तायतना नेपाळच्या पंगडान केल्ल्या खेळाची तुस्त केली. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळुया 6:30 वरांचेर. नमस्कार.